नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता येळकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। सोमारा 22 नोव्हेंबरा सावन पयली ते 8वी मेरेनच्यो क्लासी सुरू करपाक कोविड-19 टास्क फोर्साचो बावटो। दोतोर सरकार म्हणटा केजी बालवाडी जाय जाल्यार सुरू करच्यो। चाळीसांतल्या 11 आमदारांचेर क्रिमिनल केशी 9 जाणांच्यो सिरियस 3 जाण 8वी पास शिक्षणीक पात्रतेचेर प्रस्नचिन्ह मात दर एकलो कोट्याधीश एडीआर स्टेटस रिपोर्ट। हळदोण्या भुरग्यांची डान्स क्लास हायजॅक करूंक मेळना म्हणून प्रुडंटाच्या रिपोर्टरा बरोबर वाद घालपाचे प्रकरण टीएमसीचे आंगलट गुजान घेतली दखल इशू मुख्यमंत्र्याच्या कानार। केजरीवाल घुसता टॅक्सीवाल्यांच्या सेगमेंटात दर एक म्हयनो 15शीक असंतुष्ट ग्रुपाकडेन गाठी भेटी बुधवारा टॅक्सीवाल्यांच्या इशूचेर बसका। तिळारीच्या कालव्यात 2 गवे बुडून गेले। पेडण्या इब्रामपूर वाठारात कालव्याक ना राखणे वणत आत्र्या पैऱ्यान असल्यो घडणुको राना खात्याचे लक्ष ना लोकांक तिडक। आकाश दिवे देवले जिनो उशिकाणो चिचेचे ताळे आवळ्याच्यो ताळयो नवरो वकल देड्यांची तयारी तुळशी वृंदावन सजून नटून तयार लग्नाचो सीझन अनलो व्हडली दिवाळी। आणि फायली क्लियर करता पेन्शन स्कीम जीवन गौरव पुरस्कार फंडात वाढ पुरस्कार मेळिल्ल्यांचे लेखनाचे पुस्तक पत्रकार दिसा उतरांचो फार पत्रकार मागता निवृत्ती आधार। सोमारा 22 नोव्हेंबरा सावन पयली ते 8वी मेरेनच्यो क्लासी सुरू करपाक कोविड-19 टास्क फोर्साचो बावटो दाखयला। दोतोर शेखर सरकार म्हणटा केजी बालवाडी जाय जाल्यार सुरू करूं येता। कशें ते करपाचें ते मॅनेजमेंटान पळोवपाचें। भुरग्यांक कोविड जावपाचो चान्स खंय सामकोच उणो। सोमार सावन पयली ते 8वी मेरेनच्यो क्लासी सुरू जावंक शकता। कोविड-19 टास्क फोर्सान बावटो दाखयला। 9वी फुडल्यो क्लासी पयलींच सुरू जाल्या। आमी जे सजेशन दिल्लें रिकमेंडेशन दिल्लें की स्कूल शूड बी स्टार्टेड सो दे हॅव एक्सेप्टेड दॅट एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd म्हणून ठरयलां। कशें कितें करपाचें तें मॅनेजमेंटान पळोवपाचें। डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ही विल हॅव अ टॉक्स विथ ऑल द मॅनेजमेंट्स एंड सी हाव दे कॅन डू इट। एज आय टोल्ड यू लास्ट टायम ते मॅनेज कशें करप हे फायनली ते लोकल मॅनेजमेंट ऑफ द स्कुलाचे मॅनेजमेंटान ठरोवचें पडटलें। SOP will be put forward by the same SOP most likely what it was there last time and they should be। केजी बालवाडी सुरू करूंक जाय जाल्यार सुरू करूं येता। या स्कूल्स म्हणला आमी इवन केजी बाली कोण चालू करूंक सोदता जाल्यार सुद्दां देखील नर्सरी बालवाडी बीन भुरग्यांक कोविड जावपाचो चान्स कमी। भुरग्यांक जावपाचे चान्सीस कमी आसा जाले जाल्यार इट विल बी लायक अ फ्लू ओन्ली कित्याक अजून पर्यंत लास्ट इतके सुरू जाले अजून पर्यंत एकूय एडमिशन जावना भुरग्यांचे नवीन अशें एडमिशन। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। चाळीसांतल्या 11 आमदारांचेर क्रिमिनल केशी तातूंत 9 जाणांच्यो केशी सिरियस। गोवा इलेक्शन वॉच आनी एडीआराचो आमदारांच्या 2017 दिल्ल्या एफिडेविटा वयल्यान हो सर्वे। हे 40चे 40 आमदार कोट्याधीश सगळ्यात चड श्रीमंत प्रताप सिंग राणे बाबूश आनी मायकल। अर्धे आमदार 8वी ते 12वी पास कॅटेगरीत। गोंय विधानसभेचो स्टेटस रिपोर्ट। आमदारांनी इलेक्शन एफिडेविटान दिल्ली ही माहिती वास्तवीक अशी मानून हो सर्वे। आडेकडेक बेनामी असले जाल्यार ते हांगा हिसपाक मेळपाचे ना। गोवा इलेक्शन वॉच आणि एडीआर 2017 उमेदवारांच्या एफिडेविटा वयल्यान हो सर्वे करता। तातूंतल्यो गुन्यांवकारी मालमत्ता शिक्षणीक पात्रताय असल्यो लोकांनी लक्षात घेवपा सारक्यो कांय गजाली पळयात। MLAs have declared criminal cases 11 28%। MLAs with serious criminal cases 9 23%। MLAs with cases related to crime against women 1 हो जालो क्रिमिनल रेकॉर्ड। आता एकल्याची लोकप्रतिनिधी जावपाची शैक्षणिक पात्रता पळयात। 3 आमदार फक्त 8वी पास,
7 आमदारांनी कशी बशी 10वी गाठल्या आणि LDCक लागता तितले मेरेन शिकिल्ले. 12वी पास फक्त 9 आमदार. अर्दे आमदार 8वी ते 10वी पास. डिग्री घेतिल्ले 25 ते 30%. एकल्या आमदाराचे परफॉर्मन्स पळयल्यार पयसो करूंक शिक्षणाची गरज ना. 40तले दर एकलो कोट्याधीश. तातूंतले 3 जाण टॉपर आसात. मायकल नंबर 1, मायकल लोबो 54 कोटी प्लस, प्रताप सिंग राणे 50 कोटी प्लस, पांडुरंग मडकयकर 32 कोटी प्लस. 3 जाण तातले तातून कोट्याधीशाच्या बॉर्डरीचेर मालमत्ता दाखयतात ते हे. गोविंद गावडे 1 कोटी प्लस, राजेश पाटणेकार 1 कोटी प्लस, जोशुआ डिसुजा 1 कोटी प्लस. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हळडोण्या भुरग्यांच्या डान्स क्लास हायजॅक करूंक मेळना म्हणून प्रुडंटाच्या पत्रकाराबरोबर वाद घालपाचे प्रकरण TMCच्या आंगलट आयलां. गुज संघटनेन ह्या घडणुकेची दखल घेवन इशू मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालो. गुज 2 दिसांत दोनूय जिल्लोधिकाऱ्याकूय मेळटले. TMC ज्या पद्दतीन वागता तशी खंयचीच पार्टी गोंयांत आज मेरेन वागूंक ना म्हूण गुज अध्यक्ष राजतिलक नायक प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयांत पांय दवरीत सावन TMCचे चप्पल एक सारखे घुसपट्टा. फुडाऱ्यांक चपला सकयल दाखोवपाचो प्रकार जावं, ममताचे तीर्थ फाफडून वडोवपाचो प्रकार जावं, गोंयांक गोणी करपाचो प्रकार, तशेंच दसऱ्या दिसा दसण्याची परबी दिवपाचो प्रकार. ताचे परस सामकीच खर गजाल म्हणल्यार गोंयांक जुवे म्हूण स्वताचे हशे करून घेवपाचो प्रकार जावं. दिसान दीस TMC एक कर्म करीत सुटला. हे कमी काय म्हूण गोंयची मिडिया मॅनेज जायना म्हूण भाडोत्री पर्सनल पत्रकारांचो ताफो घेवन भोंवपाचो प्रकारूय चालूच आसा. हळदोण्या भुरग्यांची डान्स क्लास हायजॅक करून चिल्ड्रन्स डे दिसा फोटोशूट करपाचो तांचो प्लान प्रुडंटाक लागून फेल गेलो. ऑर्गनायज कोणी केला सर? हे तुम्ही ऑर्गनायज केला ना न्ही? TMCचो हो यत्न यशस्वी जाल्लो जाल्यार भुरग्यांची डान्स क्लासूच ना जावपाची अशी परिस्थिती. प्रुडंटान जाप विचारना फुडें TMCचे पत्रकारांनी वाद घालो. Don't feel like talking to you. No. Which means you said you said you are from media. Wait. या प्रकाराची पत्रकारांची संघटना गुजान दखल घेतली आणि मुख्यमंत्र्याचे कानार हो इशू घालो. हे जे कोण एक कोणती मिडिया म्हणटा पळय हे आमी एंटरटेन करून घेवपा ना. आनी हे TMC म्हणटा पळय TMC ही फूल ब्रिगेडूच घेवन सद्या गोंयान पांय दवरलेले आसा तेंच्यांनी. आनी तुमकां जे एक्सपिरियन्स येयलो ते बेजिकली ते तेंचे क्लायंट इव्हेंट मॅनेजमेंट ते एक इव्हेंट मॅनेज करता TMCचो. आनी दीस पीपल हू आर रोमिंग विथ तुजे मोबायल कॅमेराज बाकीचे कॅमेरा दे आर ऑल पार्ट ऑफ दॅट मिडिया मॅनेजमेंट इव्हेंट कळ्ळें. सो दे आर नो वे रिलेटेड टू जर्नलिझम. इन दीस रिगार्ड वी ऑलरेडी एड्रेस टू द CMO आनी तेज्या वयरूय आमी कलेक्टराक सांगलां आनी ताका ऑफिशियली आमी हे संदर्भात लेटरूय दितली. आमी खूब इन्सिडंट जावपाक लागले. फायनली सफरच कोण आमी जाता मागीर मदींच. आनी कशें जाता आमचे थोडे मातशे सरफिऱ्या थोडे जर्नलिस्ट ते काडून मारीत बीन जाल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल मागीर अशें जाता गो. बिकॉज वी आर सफरींग. आमची जी लायन ऑफ ड्युटी आसा तुमी इंटरफियर करता डिस्टर्ब करता न्हू. CMन म्हाका पर्सनली सांगलां ही वील लूक इंटू इट. ताणें आपले थ्रू कलेक्टर मशिनरी ताणें ऑलरेडी एक्टिवेट केल्ली आसा. आनी आमी वचून कलेक्टराक नॉर्थ आनी सावथ आमी रेप्रेझेंटेशन आमी दितले तांकां आनी ह्या संदर्भात मेळटलेय बी आमकां. मेळत थंय पोस्टरबाजी करप आणि स्टेटमेंट्स काढून आपलो प्रचार करपा मेरेन कोणाक व्हडलोसो त्रास नासलो. मात हळदोणच्या घडणुकेक लागून पत्रकार संघटनेक तांच्या कर्माची दखल घेवचीच पडली. TMCचे सध्या वाशे फिरला. पांय घालीत थंय काटे अशी तांची परिस्थिती जाल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आप आणि केजरीवाल आता टॅक्सीवाल्यांच्या सेगमेंटात घुसता. तांच्या इशूचेर उलोवंक खंय बुधवारा तांची टॅक्सीवाल्याबरोबर मिटींग. दर म्हयनो 15शीक एकल्या असंतुश्ट ग्रुपाच्यो गाठीभेटी. मंगळारा केजरीवालाचे परत गोंयांत लँडिंग. ते वटेन स्किमीचे पयशे लोकांक टायमार पावना. 5-6 म्हयने पयशे पडना म्हणून इशू. रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे और आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूँ वो भी करेंगे. तो गोवा के लोगों को भी हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे. आता इशू टॅक्सीवाल्यांचो.
पयलीं आमी 4 वर्सांनी मागता गोवा मायज पयलीं स्क्रॅप जावंक जाय टोटली. त्याच्या नंतर मिटर बसोवपाचो काय ना, कसलो मिटर बसतलो आनी कसो बसतलो, खंयचे गाडयेचे कॅटेगरी प्रमाणे खंयचो बसयतलो तें आमकां कळपाक जाय. आमकां एक कॅब एग्रिगेटर आनी एप बेस्ड टॅक्सी नाका. कित्याक नाका? कित्याक ती फिजिबलूच ना न्हू. एक इश्यू सोदून आप आनी केजरीवाल सध्या म्हणटा ते आनी मागता ते हय साहेबा म्हणीत सुटल्यात. सरकार येता तेन्ना फुडले पळोवया. कोविडच्या टायमार तांचो धंदो वाट लागला, सगळें बंद आशिल्लें, तरी पूण ते म्हणटा 11,000 तुम्ही पयलीं गोळा करा, मागीर तुमी भरतले. हांगा सरकाराक 1,000 जे हाजे आसता गृह आदारचे ते दिवंक पावना सरकार, आनी 11,000 खंयच्यान दितले ही बेटी खोटी आश्वासनां. फाल्यां जे सगळे टॅक्सीकार भाव आसा तांच्या बरोबर केजरीवालची मिटींग आसतली. सरकाराचे स्किमीचे पैसे टायमार पडना हे मुख्यमंत्री आपल्या तोंडानूच सांगता. कदाचित ज्या भयणीक आमचे 1,500 रुपया येताले तिचे 3 महिने उरले. कदाचित जे आमच्या जाणट्याला 2,000 रुपया येताले ताजे 2 महिने डिले जाला, म्हाका खबर आहा. पण ताजी चिंता म्हाका आसा, येता ते डिसेंबर पर्यंत सगळ्यांचे पैसे रेग्युलरायज करपाचें काम म्हणजे सरकार निश्चितच करतलें, हांव खात्री करतां. आपाक बशिल्ले कडेन आयतेच वाजोवंक मेळ्ळें. हे सरकाराचे जे कितें एम्प्लॉयमेंटाक दिवपाचें कारस्थान जें आसा हे तेणें 1 वर्स पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. आतां निवडणुकीच्या वेळार जॉब दिवप, निवडणुकीच्या वेळार 31 डिसेंबराक सगळे स्किमीचे पयशे रिलीज जातले म्हणप, म्हणजे तुमचें सगळें लक्ष जें आसा हें लक्ष निवडणुकीचे दळो धरून तुमी काम करीत आसा. एक्चुअली हे ज्यो स्किमी केल्यात ते स्किमीचो अर्थ असो आसा की 1 तारखेक सगळे हाती पयशे मेळपाक जाय. ते 6 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी मेळपाक जायना, कारण ते मनशाचो जगण्याचो एक तो विशय आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. तिळारीच्या कालव्यात 2 गवे बुडून सोंपले. कालव्याक पेडण्या इब्रामपूर वाठारात राखणे मडत ना. रानवटी जनावरां कालव्यात पडून मरपाची ही पयली केस न्ही म्हणून गांवकार सांगतात. जनावरां पडली सुद्धा जाल्यार साल्वार करूंक मार्ग ना. एकलो गवो जितो आशिल्लो, ताका दोरी घालून वयर काडटा म्हणल्यार मेलो. लोकांक रान्या खात्याची तिडक. मारा यार, सीधे मारा, सीधे मार रे सीधे मारा यार, सीधे मारा, सीधे मार रे सीधे सगळे हे येत न्हू, आमची दोरा पडटा, सगळे पडटा हितून. तेन्ना कोण रिस्क घेयना. हे व्हडले जनावरां, ही जनावरां हेंचो पात मरे हेंकाच लागतलो पळयत रावता. त्या वाटेन कशी सेम थंय बांदला तुमी फुल कॅनलाक घालून हाली बांदला 5 वर्सां पयलीं घालला. बरी एक्शन घेवन काढा न्हू. मारा यार, सीधे मारा, सीधे मार रे सीधे आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore.
संपार आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टावेल्या शिक्षकांनी मंगळारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत आपलो संप फुडें धुकल्लो. सरकारान तांकां आदींच 60% पगारवाड दिल्या म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. मुख्यमंत्र्यान आमची मागणी मानून घेवना पूण बुधवारा सावन स्कुलां सुरू जाता. भुरग्यांक त्रास जावपाक नाका म्हणून संप फुडें धुकल्ला. फिक्स करिना जाल्यार पगार तरी 40,000 मेरेन करचो म्हणून शिक्षक उलयले. की आमकां एक जर रेगुलर पॉसिबल ना जाल्यार जे पे स्केल जे आसा जे बाकीच्या स्टेटीन लायला आमी परत सांगता तुमकां कित्याक ज्या बाकीच्या स्टेटीन कशें लायलात तशें तरी लायात जेणे करून आमचे PF आमकां लोन फॅसिलिटीज मेळटली आनी जे बाकीचे फॅसिलिटीज कितें आहा त्यो मेळटल्यो. बट ते CM कांयच आन्सर दिना. तेजेर ते जावचें ना. डायरेक्टरा कडेन उलयात अशें म्हणटात. सगळ्या टिचर्स मेळ्ळा तेची 60% सॅलरी इन्क्रीज केल्या हांवें. 10 महिन्याची तांकां सॅलरी मेळटाली ती 12 महिन्याची सॅलरी केल्या. तेंचे डिसकंटिन्यू करूं ना. त्या टिचर्सां खातीर 60% इन्क्रिमेंट हे आयुश्यान कोणी केन्ना करूंक नासलें. ते हांवें केलां. जे 10 महिने सॅलरी मेळटाली ती 12 महिने केल्या आनी तांकां हांवें सांगलां तांकां जर मान्य ना तर आतां जे आमी फाल्यांच्यान जे हायस्कुलां रिओपन जाता जे वेकेशन आसा तें सोंपता. सो आमकां आमची जबाबदारी खबर आसा. जरी आमचेर इनजस्टीस जाता तरी आमी आमच्या भुरग्यांची जे आमी शिकयता थंय त्या भुरग्यांची इनजस्टीस जावंक दिवचें ना. आनी म्हणून आमी सगळ्या टिचर्सान एक मतान हो डिसिजन घेतला की हांगच्यान आयच्यान आमी हें जें उपोशण आसा ते उपोशण आमी सोडटात. ऑलमोस्ट जितकें करूंक जाय तितकें केलां आनी तांकां रिक्वेस्टूय केल्या की तुमी स्ट्रायक फाटीं घेया म्हणून. आनी मान्य ना जाल्यार डिपार्टमेंटाक कळया म्हणून सांगलेलें आसा. तेंचेर डिपेंड न्ही रे. तो आमच्या हायस्कुलाक लागून म्हणजे फाल्यांच्यान जे हायस्कूल ओपन जाता ताका लागून आमकां हांगा आमी बसले हांगा खूब दीस बसले पूण आतां ते फुडें ते पॉसिबल जायना आमचे कडेन बसपाक. तेन्ना हो जो उपोशण आसा ते आमी तात्पुरतें स्थगीत करता. फुडें जेन्ना हो मुवमेंट आमचो आतां स्थगीत जातलो. फुडें जेन्ना नवीन सरकार घडटलें किंवा कितें जेन्ना जातलें तेन्ना आमचो मुवमेंट परत चालू जातलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी शिरीष कुंकळकार. पत्रकारांच्यो पेंडींग फायली क्लियर करता. पेन्शन स्किमीत वाड. जीवन गौरव पुरस्कारा फंडात वाड. पुरस्कार मेळ्ळा तांकां लेखनाचें पुस्तक. वेंचणुके आदल्या पत्रकार दिसा मुख्यमंत्र्याच्यो आस्वासनांचो फार. ज्येश्ठ पत्रकार काका सिंगबाळाचो जीवन गौरव. प्रुडंटाच्या ऑनलायन शिक्षणाचेर खासा रिपोर्टाक विश्वनाथ नेनेक पुरस्कार. सरकार जर एखादी गजाल चुकता विरोधक वाट पळयतले केन्ना इलेक्शन येता तेन्नाची तांकां कितें ते शिकोया म्हणून. बट तुमी केन्ना दाखयतले आत्तां चुकलां तेन्ना ते आतांच दाखयतले आनी ते परत सुदरपूय बी सरकाराचें काम आसा. पत्रकारांची पेन्शन जी आसा ती वाडपाक जाय हें म्हाजें मत आसा. ती वेवस्थीत रित्या वाडची. हँडसम एमावंट जी आसा ही आफ्टर रिटायरमेंट आनी ताच्या खातीर एक सस्टेनेबल स्कीम कॉर्पस फंड घालून सस्टेनेबल स्कीम डिझायन करची पडटली. ती आमी हांव म्हज्या डायरेक्टरांक इन्फॉर्मेशन दिता जेणे करून फुडल्या बजेटात ती मांडली वयतली. जर लायफ टायम अचिव्हमेंट एवॉर्ड आमी तांकां दिता ताजी एमावंटूच न्ही तर म्हाजें म्हणणें आसा लायफ टायम अचिव्हमेंट एवॉर्ड दिता. ताज्या पत्रकारितेत ताणें बरयल्ले वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन इन फ्युचर प्रिंट केल्यो वयतल्यो. ताजो बूक काडलो वयता. इट इज अ रिकॉर्डेड उरतलो. ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सिंगबाळाचो जीवन गौरव. पत्रकारांक 4th इस्टेट म्हणटा खरें मात तांच्या रिटायरमेंटाची खंय कसलीच वेवस्था ना. सरकार जाय जाल्यार आमकां बरें ट्रायपार्टायट अशें हें करून एक कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन स्कीम करूं येता. एम्प्लॉयर्सांक हाका हें घेवन एक कॉर्पस तयार करून पत्रकाराचो इंट्रस्ट वाडत वता ह्या फिल्डान आनी जसो जसो तो रिगत वता तेन्ना पयशे हे तांकां कांयच लागना आनी ते फक्त पत्रकारिता खरी उरता. लास्टाक तांचे कडेन कितें आसा काय म्हटल्यार कांयच उरना. कांय पत्रकारांचो भोवमानय जालो. प्रुडंटाच्या ऑनलायन शिक्षणाचेर खासा रिपोर्टाक पुरस्कार मेळ्ळा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. गोंयच्या दोगा आमदारांनी मायकलाक पाब्लो एस्कोबार म्हणला. मायकल कळंगुटे ड्रग्स माफिया बरोबर म्हणून सगळ्यांक खबर. आज मेरेन तो ड्रग्साच्या पयशांनी BJP चलयतालो म्हणून कळंगूट ब्लॉक काँग्रेसीचो आरोप. पर्रीकारान खंय ताका केन्ना पातयलो ना. फुडें मायकलाक काँग्रेसीत घेवन काँग्रेसूय ड्रग्साच्या पयशांनी चलतले काय म्हणून हायकमांडाक प्रस्न.
मायकलान काँग्रेसीन वचपाचें एकार एक शिनाल दिलें खरें, मात ह्या रस्त्यार पयली रेड लायट कळंगुटेच पेटली. मायकल खंय ड्रग्साच्या पयशांचेर BJP चलयता. ताका काँग्रेसीन हाडून काँग्रेसीकूय त्याच रस्त्यार व्हरू नाका. पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया, तेजे उपरांत तुका कळटलें कितें तें. पॅब्लो एस्कोबार म्हणून ते पळयला नेटफ्लिक्सान. हू इज ही? इज अ ड्रग लॉर्ड. ताची फूल स्टोरी पळय. तो ड्रग्सांतल्यान इतले पयशे करता दॅट ही कंट्रोल्स द गव्हर्मेंट. आज मायकल हॅज बिकम अ सिमिलर थिंग. ही इज बिकम लायक द किंग ऑफ द ड्रग माफिया. पाब्लो एस्कोबाराचेर योग्य असो निर्णय घेवचो अशें हांव आव्हान करता. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा हय तो मंत्री बार्देसांतलोच किनारपट्टी भागांतलोच मंत्री. तेजेर तुमकां कळ्ळें आसतलें आनी हांव तो नांव घेवन ताचो विटाळ करून घेवपाची नाची. According to two members of the Legislative Assembly, Rohan and Palekar, Rohan has gone on record. He has mentioned his name that Michael Lobo is in this drug trade. In fact, Michael was alleging that Rohan is in some other scams. Now they have come together now. Recently, I believe they have come together. Just like in Narcos, where Rohan was alleging, just like Narcos, somebody bigger, a bigger don is trying to get these two smaller dons together. This Pablo Escobar and another fellow. CM should take note of this. And even our party functionaries, whoever leaders, if they are trying to tie up with this person, this type of person, I think people of Goa will teach us a lesson. We cannot have drug dealers. We cannot, because our leaders say vitamin नासतना कांय जायना म्हणून. ड्रग्साचे विटामीन घेवन आमी हे करपाचे, पाडयो चलोवपाच्यो. हो मायकल सावंताक आनी पार्सेकराक पयशे दिता आसतले ते ड्रग्साचे. हे हांव ओपनली म्हणटा तेंकां. एंड दे आर ऑपरेटिंग द पार्टी बेस्ड ऑन मायकल्स मनी. पर्रीकारान खंय ताका केन्नाच पातयेलो ना. Parrikar was one person who never trusted Michael Lobo. एक MLA एक्स मिनिस्टर आहा आनी आतां MLA आहा तो. तेका पर्रीकार सांगतालो. आयज पर्रीकार जितो आहलो जाल्यार हो मायकल लोबो केन्नाच मिनिस्टर जावंक नासलो. पर्रीकार तेका केन्नाच पातये नासलो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. तरणाट्यां मदीं खूब उर्जा आसता. तांकां बरी दिशा वळण दिवपाची गरज आसा. हांव ह्या तरणाट्यांक फावो ते प्लॅटफॉर्म दिवंक सोदतां. कल्याणबाई चॅरिटेबल ट्रस्टाचो मुखेली मयेचो फुडारी मिलिंद पिळगांवकार उलयलो. ताणें मयेच्या यूथ ऑफ युनिटी डान्स पंगडाक बरोबर घेवन मयेच्या लोकां खातीर डान्स मये डान्स सर्त दवरल्या. ह्या सर्तीचो पोस्टर रिलीज केलो. आमी जेन्ना त्या युथां कडेन डिस्कस केले तेन्ना कळोवन चुकलें की तेंचे कडेन एनर्जी लेवल जी आहा ह्या युवकांक ती भयंकर आसा. आनी ही एनर्जी जी तेंची आसा ती बऱ्या कारणा खातीर चलनीत करपाक गरज आसलेली. म्हणून तांकां आमी हो डान्साचो प्रोग्राम जो आसा सोलो डान्स कॉम्पिटिशनाचो तो दिल्लो आसा. तो हेजो फायनल ग्रँड फिनाले हो 18 डिसेंबराक हातुर्ले ग्रावंडाचेर जातलो. आमी यूथ जे आसा ह्या युथांक जे टॅलंट आसा ते टॅलंट भायर काडपाक तांकां मोठ्या प्लॅटफॉर्म दिवपाचो प्रयत्न जातलो. फुटबॉलांत गोंयचे भुरगे बरे वयर सरूंक शकतात. तांकां नेट दिवपी जाय. कुठ्ठाळचो झेडपी आंतोन भुरग्यां खातीर बरो वावुरता म्हूण थळावे तोखणाय करतात. आंतोनान कुठ्ठाळी विलेजर स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशनाक घेवन फुटबॉल फॉर कोर्तालीम युनिटी सर्त घेतली. एवरी इयर आमी हे फेस्ताक आमी फायनल करताले. पूण कांय ग्रावंडाच्या परिस्थितीक लागून आमी हे 5 वर्सां कांय करूंक पावोंक ना. कित्याक ग्रावंडाची परिस्थिती सारकी आतां फादरान सांगलां कितली 5 वर्सां जालीं आमचो ग्रावंड मेंटेनन्स जावंक ना. पूण आयज आमकां थोडोसो आमकां फादरान भरपूर हेल्प केलो हो ग्रावंड सारको करून दिवपाक. हांव फादराक पयलीं सद्याक चड आनी चड देव बरें करून म्हणटा. आनी आयज फुटबॉल फॉर कोर्ताली युनिटी आनी हो ऑर्गनायज केलो आनी बरो भाशेन हो ऑर्गनायज केलो जो फुटबॉल फॉर युनिटी ऑक्शन बेस्ड टोर्नामेंट हो घडोवन हाडलो. फुटबॉल फॉर युनिटी बाय ZP हातून वाज हे तेजी कॉन्सेप्ट एकदम बरें आहा. आनी हातून सगळे पंचायत ह्या कॉन्स्टिट्युन्सी इनवॉल्व आहात.
म्हणजे एके टिमीन कितले कितले प्लेयर आहात जे दुसरे खंयचे गांवचे वाड्यांतले आनी ते सगळे बरोबर खेळटात. आमच्या गोंयांत टॅलंट खूब आहात. धाकटे तूं पयशे सकाळी भुरगे खेळटात तेन्ना धाकटे इतले बरे प्रॅक्टीस करतात खेळटात. म्हणजे इतले हे टॅलंट आहा ते आमी तांकां वयर काडची गरज. व्हडली दिवाळी जाली. आकाश दिवे देंवले. जिनो, उशिकांडो, चिचेचे ताळे, आवाळ्याच्यो ताळयो. व्हडले दिवाळेक न्हवरो व्हंकल धेड्यांची तयारी. दारांनी तुळशी वृंदावनां रंगोवन सजोवन नटून सव्यार. जोडवी पेटली. अंदू एकादस 2 दीस आयिल्ल्यान थोड्याचे सोमारा, थोड्यांचे लग्न मंगळारा. न्हवरे व्हंकलो तयार. लग्नाचो सिजन अनलॉक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.